जाता कितें हें केल्लें बसत 87 केलें पूण तें पयलीं 16 वर्सां कांयच हें केलें ना, यूज जालें ना ती. मागीर कनेक्शन दिलो ते सिरेमीक हें जाल्ल्या कारणान तें सगळें बस्ट जाला आनी तो ओवरफ्लो जावन सगळें हें जाता. पावसाळ्यांत अशें न्ही, सिवेज वर येता. हय सिवेज वयर येता. आमची रिक्वेस्ट आतां पळय सर आमचे CM आयल्या न्ही, ताणें तें कितें केलां ती दुसरी पायपलायनीची ती नवी हें करून ती हें करपा ताका उपाय कांय ना तें जातकूच तें हें करपाचें. तो सीएमान सांगला आतां न्यू लायन घालपाक. म्हणून घालता म्हणून. एंटायर कॉमातली जी सिवेज कनेक्टिविटी जी आसा, सिवेज लायन जी आसा, नेटवर्क जें आसा हें सगळें खंय ना खंय तरी फुटिल्लें आसा. मातयेची पायपलायन तातूंत 9 इंचाची, पॉप्युलेशनूय हांगा तितल्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लें आसा, ताजेर तितलें चड टेन्शन आतां त्या पायपांचेर आसा. म्हणटकीर ह्या सगळ्या परिस्थितीन स्वता CMूय बी कन्विन्स जाल्लो आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी पर्सनली येवन पळयात, कारण दीस इज बियॉन्ड रिपेर्स. हें आतां रिपेर करपाच्या कुवतीच्या भायर पाविल्लें आसा. सो ही एंटायर लायन जी आसा ही रिप्लेस करपाची गरज आसा आनी रिप्लेस करता आसतना नवी HDP म्हणजे हाय डेन्सिटी पॉलियुथिलीन म्हणून जे पळय मटेरियलाची ही जी पायपलायन आसता ही नवी पायपलायन सगळ्याक एंटायर कॉमान घालपाक जाय. आनी हें मोठें काम जें आसा हें रिपेराच्या अंडर हें इंजिनियरांच्या ताकदीच्या भायलें आसा. ताका लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की एंटायर परत घालपा खातीर तुमी नवें काम जें आसा हाजें टेंडरींग करात. हें काम नवें एंटायर पायपलायन आमकां बदलून दियात. हें आमी तांकां रिक्वेस्ट केलां आनी तांणी तें मान्य केल्लें आसा. येता त्या मंगळारा दिसा तांणी सांगलां की आपूण सगळ्या कन्सर्न मिनिस्टरांक इवन मडगांवच्या आमदारांक आमी आपूण सगळ्यांक आपयता. विशय तडीक लावंक खंय मंगळारा पर्रेकारान मिटींग आपयल्या. पर्रेकारूय म्हणटा सिवेज लायन नवी घालची पडटली, मात ताका तंत्रीक अडचण आसा. सध्या सिवेज तांच्यांनी घेतल्या पळय ते प्रोजेक्ट हांव कॉन्सुलेट प्रत्येक जाग्यार प्रत्येकाक दिसता सिवेज जाय म्हणून, पण ते प्रोजेक्ट कॉन्सुलेट करचे पडटा. तालिगांव जाग्यार घालता म्हाका नाका पयशे एक्स्ट्रा दिले ते दिल्यात, पयशाचो प्रश्न नासता पळय. काम करणारे एजन्सी जमीन दोन विशयात हांगा म्हणजे जमनीचो प्रश्न ना, रस्त्या वयल्यानूच घेता करून घेता. सर केन्ना मंगळारा मिटींग आपयला तुमी? बरें तांकां आपयता सगळें सारकें डिस्कस करून टॅक्निकल फिजिबिलिटी फायनान्शियल इज नॉट अ इशू. प्रॉब्लेम आहा तो टॅक्निकल काम करपाक. त्यामुळे 2 दिसान जादू म्हजे कडेन ना, पण हांव इतलेंच सांगूंक शकता की हांव बेगींतल्या बेगीन काम घेता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.